नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। बेकायदेशीर मीन निर्गतींतल्यान बुडली 5,000 कोटी येणावळ। कस्टम्स चार्टर्ड अकाउंटंटावरवी थारतली वसुली। मुख्यमंत्री म्हणटा हेर वसुलीचोय सरकाराक अधिकार। गोवा डेअरीची गोयचे दूधकारांक वयर काडपाची इत्सा ना। जानेर मेरेन दुधाचे दर देवेले ना जाल्यार सरकार डेअरीक निवळायतलो। अमूलाचोय पर्याय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। लुझोफोनियाचे प्रकरण विजिलन्सात पावकूच ना। मुख्यमंत्री म्हणटा विजिलन्साक दिले। विजय म्हणटा विजिलन्साक दिला म्हणजेच उड्डल सावाचो दुबाव। साळगाव घरफोडी प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी उडपीच्या जोडप्याक केली अटक। चोरयेक गेल्लो 3.5 लाखाचो मालवत जप्त। गोंय सयत हेर राज्यांनी तांचे आड केसी। आणि वेळीच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवचो। पूर्णकाळ डॉक्टर दिवचो अशी थळाव्यांची मागणी। पूर्णवेळ डॉक्टर नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर मीन निर्गतीन फाटल्या 5-7 वर्षांत 3.5 ते 5,000 कोटींची रॉयल्टी आणि हेर येणावळ बुडल्या। ती नेमकी कोणाकडच्यान आणि कितली वसूल करप हे कस्टम्स आणि चार्टर्ड अकाउंटंटांचे रिपोर्टावेल्यान थारतले। ही देणी वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणला। विजय आणि अलेक्सान स्कॅम करपी लोकांचेर कारवायेचो प्रश्न काडिल्लो। सरकाराक फक्त 96 हेक्टरान लिजा भायर मायनिंग मेळ्ळा। सरकार कायद्याची चौकट सांबाळूनच मिनेराकडच्यान हेर वसुली करता अशें पर्रीकारान स्पष्ट केलें। The work of verification of illegalities identified by Justice Shah Commission is in progress. आता 1.5 वर्सां जाली. What is progress? आनी हाका कितलो वेळ लागतलो? काय 5 वर्सां सोंपोव म्हणसर आमकां इलिगॅलिटीज सोदतले काय म्हण आमी? ना कॉन्क्रीट कांयच दिसना शाह कमिशनाचेर तुजें एक्शन. Is Shah Commission report correct? Is your PC report correct? Or the CEC report is correct? Regarding non-payment of royalty, because we realize that if Goa government has received royalty for say 35 million tons, export was 45 million tons. Therefore 10 million tons extra material. We have asked from customs who have exported, because what record we have is only from export association. So customer कडच्यान ते आमी मागल्या. Customer कडच्यान तो डेटा येतकच investigative team will identify who is the exact person who has not paid royalty. आम्ही गोयान पळयता फक्त हांगा उलोवप जाता। 18 म्हयने जाले एकट्याचेरूय खऱ्या अर्थान एक्शन येवना। खंयची रिकवरी कर म्हणून सांगपाक सोपी आसता। Because number one we will have to identify who is the person who took away the ore, who is the person who exported the ore. हाजी को लिंक लावची पडटली, हाजे रिलेशन लावचे पडटले। तो लावपाचो एक्सरसाइज चालू आहा। अनलेस आय आयडेंटिफाय शाह कमिशनान 35,000 कोटी म्हणले, ताका काय अर्थ नाही। आतां हांवें दाखयलें शाह कमिशन टॉक्स अबाउट 582 हेक्टर्स ऑफ गोईंग बियॉन्ड लीज एरिया. वी फाउंड that it is only about 9 hectares, 9.5 hectares. After we went through the DGPS survey, प्रॉपर हे करतकच आमकां लक्षात आलें की इतलो आउट ऑफ द लीज एरिया वचून ना, फक्त 9-10 हेक्टर जाला. One thing, I am also accepting Shah Commission is not correct report, but I am saying 10% तुमकां दिसना, even 3,500 स्कॅन्डल आहा तुमकां दिसना, 3,500. So what you are doing for the recovery? माझ्या हिशोबान 3,500 ते 5,000 कोटी रुपया सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडला गेल्या 5-7 वर्सांक। हो रिकवर आमकां करूंक जाय। तातूंत भितर लिजूय आयल्यो, तातूंत भितर हे कन्वर्शनचे हे आयले. सो वी कॅन रिकवर अबाउट 5,000 crores. वी विल रिकवर इट. हांव कोणाक सोडिना, पण ताजे कोणे केला ते कळ्ळ्या शिवाय कशी रिकवर करतलो? गोवा डेअरीक गोयचो दुधाचो धंदो वयर काडपाची इत्सा दिसना। तांचो इंटरेस्ट भलतोच आसा। डेअरीन येता ते जानेर मेरेन कारभार सुदारलो ना। दुधाचे दर देविले ना जाल्यार सरकार मदीं पडून डेअरीक निवळायतलो। गरज पडल्यार अमूल डेअरीक गोंयान हाडपाकय सरकार तयार आसा। पण गोवा डेअरीक पर्याय जाय इतले खरे अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केला। गोंयान दुधाची शॉर्टेज आसतना डेअरी दूध निर्गत करता म्हूण हरकत घेवन लवून लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली। गोंयान 40,000 लिटर प्रोडक्शन जाताले, ते आतां ह्या 1.5 वर्साक 75,000 पावलो।
तातूंचे 65,000 हे गोंयान वापरता, 10,000 भायर स्मगल जाता. दूदकाराक गवळ्याक 22 रुपये दिता दुधाची किंमत, 11 रुपया तेजेर सबसिडी दिता, 33 रुपयांनी दूध पडटा, ते मागीर हे 24 रुपयांनी भायर विकता. आणि आम्ही एक्सप्लेनेशन मागला, 7 दीस हांव रावतलो, एक्सप्लेनेशन दिलें ना जाल्यार ताजे फुडें एक्शन सुरू जातलें. कारण डेरी 1,20,000 1,25,000 प्रोड्यूस करूंक सोदता. ते पयर बोवाळ घालताले अमूल आयले म्हणून. दे आर स्कॅर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. वाय आर दे स्कॅर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन मेक्स यू मोर हेल्थी. चिलिंग युनिट्स टू बी एस्टॅब्लिश्ड इन द सिटीज वेर पीपल कॅन टेक फ्रेश मिल्क एट अ चिपर रेट. फुडल्या असेंब्ली पयलीं तांच्यांनी प्रायस जर तूं कमी केलो ना जाल्यार आय वील मूव इन टू द डेरी. हांव इतलेंच सांगता. अती जालें बिकॉज आय कांट अलाव पीपल टू बी एट देअर मर्सी. हांगा जे तुमी 24 रुपयान कारवारा धाडच्या पेक्षा 24 रुपया मडगांवच्या बाजारात विका बरें. चिलर घाला न्ही. चिलर जाय जाल्यार म्हजे कडेन यो, हांव चिलर दिता. हाडपाक जाय की सरकाराच्या यंत्रणेंतल्यान सबसिडींतल्यान. अमूल हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड पॅकिंग हियर. ते आतां थोड्या दिसान तांकां हाडून एक्सपांड करचें पडटलें. ना जाल्यार आमची एक कल्पना आशिल्ली की हातून घालूंक जाय म्हणून आमच्या लाटंबारशान. ती मातशी इल्ली पुशअप करता, स्पीडअप करता. दीस डेरी ऑल्सो कॅन बी रन एफिशियंटली. इट कॅन प्रोड्यूस 2 लाख अप टू 2 लाख लिटर्स. आतांच ताची कॅपॅसिटी 1,06,000 का. 60,000 जाल्यार भायर एक्सपोर्ट कित्याक करूंक जाय? लुझोफोनियाच्या प्रकल्पांची कामां आणि टेंडरांतले गुड्डलसावाचे प्रकरण अजून विजिलन्साक पावना. हे प्रकरण विजिलन्साक दिला अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले. प्रकरण विजिलन्साक दिता म्हणजेच गुड्डलसावाचो सरकाराकय दुबाव आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. निलेश काब्राल म्हणटा विजिलन्स चौकशी जावनी, सर्त बंद करपाची गरज ना. दोगूय प्रुडंटाचे ब्रेक आवारान उलयताले. सीएजीन खरडपट्टी काडिल्लो कन्सल्टंट एकेच कंपनीक फायदो जावचो म्हूण तयार केल्ली टेंडरां आनी टेंडरान एक आनी नेमके काम करतना दुसरेच अश्यो लुझोफोनिया गेम्साचे वेव्हारांतल्यो शॉकात करपी गजाली प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्यो. प्रुडंटाचे एक्सपोजेचो विशय विधानसभेतय आयिल्लो. हे प्रकरण विजिलन्साक दिला अशें मुख्यमंत्र्यान तेन्ना सांगिल्लें. पूण विजिलन्सांतलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ही केस अजून तांचे कडेन पावंक ना. लुझोफोनिया गेम्साचे आयोजन समितीवेले एका अधिकाऱ्याक प्रुडंटान हाचेर विचारले. तो म्हणटा टेंडरां काडटना कसलीच गुड्डलसावा जावंक ना. प्रकल्पांनी लागपी सामान कांय जाणांकडल्यान घेवंक नाशिल्ल्यान ते सर्तींनी आडमेळी हाडटात. मात विधानसभा अधिवेशन आशिल्ल्यान कॅमेराचेर उलोवंक तो तयार ना. सरकारान घोटाळो करपाकच ह्या सल्लागाराक हाडला असो आरोप विजय सरदेसायान केलो. तो प्रुडंटाच्या ब्रेक आरान उलयतालो. तो म्हणटा सरकार हे प्रकरण विजिलन्साक दिता म्हणल्यार तातूंत घोटाळो आसा हें कळटा. चीफ मिनिस्टर विजिलन्स प्रोब ऑर्डर करता म्हणल्यार म्हाका दिसता हें प्रिमा फेसी acceptance of a scam. There is 100% ground. Otherwise, why did he go for a vigilance probe? That alone makes the sports minister becomes a flop show. Sports minister जेन्ना सांगता की कांयच ना, हे काँग्रेसी वेळार जाल्लें दुयेंस, आनी चीफ मिनिस्टर विजिलन्स प्रोब मागता. जो मनीस तांचो ओन श्रीपाद नायक म्हणटा की हो करप्ट मनीस, हो एडवायझर येदे व्हडल्या स्कॅमाचो, ताका हांगा एडवायझर हाडला. हाजेरूच तुका कळपाचें स्कॅम करपाकूच एडवायज हाडला. भाजपाचो निलेश काब्राल म्हणटा विजिलन्स चौकशी करतले, ते खातीर सर्तीक आडमेळी हाडप योग्य न्ही. एज फार एज दिस गव्हर्मेंट इज कन्सर्न भ्रष्टाचार म्हाका दिसता आमचे अजूनही टेंटेड मिनिस्टर ना. आनी वयर सकयल केन्ना कोणे कितें तर जाला एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सीस जाल्ले आसा. सीएम हॅज ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट तेजे विजिलन्स इन्क्वायरी घालतले आनी ही वील सोक्सपोज करून तेजे करेक्ट दिशान वयतलो. पूण हें न्ही की तें काम भरून काम बंद दवर, हें कर तें कर आनी परतून कितें जानेवारीन आतां करपाचें आहा तें परतून आमकां चान्स पडटलो ना. ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. साळगाव घरफोडी प्रकरणात कळंगूट पोलिसांनी उडपीच्या एका जोडप्याक अटक केली. नागराज उर्फ सतीश शेट्टी आणि विजयालक्ष्मी शेट्टी ही तांची नांवां. नागराजान पयलीं आपलें नांव गोपाळ उर्फ गणेश नाडार अशें सांगिल्लें. पोलिसांनी तांचे कडल्यान चोरयेक गेल्लो सुमार 3.5 लाखांचो मालवत जप्त केला. कळंगूट पोलिसांनी आरोपी कडल्यान अमेरिकन डॉलर, ब्रिटीश पाउंड, भारतीय चलन आणि हेर वस्ती मेळून सुमार 3.5 लाखांचो मालवत जप्त केला. 3 ऑक्टोबराक सालिगांव एक हाऊस ब्रेकिंगाचो अटेम्प्ट जाला आनी तातूंत जे शेजारी अलर्ट असल्या कारणान तांणी अलार्म रेज केलो आनी तो एक्यूज जो हाऊस ब्रेकिंग करपाक घरान गेलो ताका रंगे हात धरलो आनी ताणें आमकां ताचें नांव अरेस्ट करता आसतना दिलें गोपाल गणेश नडर म्हणून.
काल आमकां एक हिंट मेळ्ळी की एक बायल मनीस कोर्टान राउंड्स मारतात, फेऱ्यो मारतात आनी एडवोकेटाक कन्सल्ट करतात ताका बेलार सोडपाक. सो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटकच आमी पणजे सेशन कोर्टा कडेन तिका वचून ट्रॅप केली आनी तिका हाडून ह्या एटेम्प्ट केस जी आशिल्ली तितून तिका अरेस्ट केली. तिका इंट्रोगेट करता आसतना तिणी कन्फेस केलें की तीच म्हणजे घोव भितर गेल्लो चोरी करपाक आनी ती भायर आशिल्ली आनी लोकांक वळ घालता ती थंयसरल्यान पळून गेली. फुडें तिका इंट्रोगेट करता करता तिणी आनी एक चोरी केल्या बद्दल कबूल केलें आनी तांचे कडल्यान ह्यो मॅक्सिमम वस्तू रिकवर केल्ल्यो आसा. जो एक्यूज आसा ताचें नांव गोपाल गणेश नाडार म्हण आमकां ताणें पयलीं दिल्लें आनी ताचें नांव आसा नागराज शेट्टी एलायस सतीश. आनीक ह्याच्या अगेन्स्ट कर्नाटका, केरला, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश ह्या 4 राज्यांनी केसी आसात. हो जेलीन आसतना आनी आपल्या 2 साथीदारां बरोबर हाणें जेला भितर एकट्याचो मर्डर केल्लो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर प्रमोद कांदोळकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.